सगळीं उबी रावया. सान फ्रांसीस शावेराच्या रिलिकेचे दोबाचीक दाखोवणेक 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारी निमतीन मागणे. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा खाली तो मनशा कापयताय, आकारताय आनी पाटयताय. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिन वाजता. तुज्या पुताच्या कुर्साचे नोदो थिरावन ताचे मोन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रिलिकेची दोबाचीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पयत कुर्साच्या बोळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोदीक मोनान तुवें दिल्ले मिसांव सोबागेलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवासो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारा आमकां कर. आमेन. देवाची विधी सोरी हांवें कुशलकाय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाची विश्वास दवरून हांवें देवाची हांवें तुजो उजवाड म्हजेर घाल. तूं विस्वाशी म्हूण कळून तुज्या ओची दोंगराची दोळीन म्हाका वाट दाखोव. देवाची विधी सोरी हांवें कुशलकाय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाची विश्वास दवरून हांवें देवाची हांवें बापाचे आनी पुताचे आनी पवित आत्म्याचे नांवेन आमेन. सुरेस्पो तुमचे सव्वे आसूं आनी तुमचे सगळे आसूं. प्रितेच्या भयणी भावांनी हे दिसा खातीर देवाक दिन वाजतना सदांच जेजूच्या पावलांनी चलूंक एकामेकाक पावूंक एकामेकाची सेवा करूंक कुर्प आनी बोळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फाटीपणी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपदिदात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत 35 सदांच वार भरेक सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदिदात देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. मी स्वामी भेटयता रिचर्ड आनी लुड्डीना फेर्नांदीस हांचे पासत आयज ती आपणाची
25 वर्सां लग्नाच्या जिविताची ती समोर उमतात. सिल्वर जुबली तो तांचे पासत मागतना तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. आनी हेरूयची कोण आपणाचो लग्नाचो दीस समोर उमता तांचेय पासत मागुया. तशेंच मागुया जी कोण आपणाचो वाडदीस समोर उमता तांचे पासत. खेरीत भाशेन हेनरी कुलासो, तशेंच आंतोनेत वाज आनी नरीफा रॉड्रिगीस आपणाचो वाडदीस समोर उमता तांचे पासत. आनी हेरूयची कोण वाडदीस समोर उमता तांचे पासत मागुया. तशेंच जी कोण पिडेंत आसा जावं हॉस्पिटलांनी घरांनी ताणें आमकां मागूंक लायला तांचोय उगडास करुया. सोरेस्परा आमच्या कोनवाल्या बापा, तुजी भोक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवाचो उणो आमचो संवसार तुजी मांडावळी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फाव जावं आनी तुजे पवित्र सोबेक सहजकायेन तुजी भोक्ती करूंक मेळूं. हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरज देव तुज्यानी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. भाग्योंत पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पोलक्या जिविताची चाल घेतलोली. ते चालींतली तुमकां सोडयल्यांत. न्हय कसलेंच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया वो भांगरा वरवीं, बगर निश्कळूक आनी कोतावीन मेंढऱ्याच्या मुणगे क्रिस्ताच्या ओमळीक रोगता वरवीं. संवसार रोजचे आदीं ताची ओळख आसली, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर तुमची ओळख परगट केली. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर बावार्थ दवरला. खरें म्हणल्यार ह्याच खातीर मुणगे तुमी देवाचेर बावार्थ आनी भरवसो दवरचे खातीर देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत करून मोहिमा दिली. स्वताक खालती जावंक तुमी पवित्र जाल्यात आनी आतां तुमच्या खऱ्या मनान भावा भयणी कशीं एकामेकाचो मोग करूंक जाता. होय, सगल्या काळजान एकामेकाचो मोग करात, कित्याक विनाशी जिविताचो न्हय पूण अविनाशी जिविताचो, म्हणजे देवाच्या जिव्या आनी सासणीक सोबदाचो तुमकां नवो जल्म मेळ्ळा. कारण आख्खें मनशा स्वयं तारणा वरी आनी ताची मोहिमा तोंडाच्या फुला सारकी. तोंड सुकता आनी फूल पडटा, पूण देवाचो सोबद सासणाक तोखता. तेच संबोधाचें शुभ वर्तमान तुमकां परगटलां. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची वाखाणी को जेरुजाल्या. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणी को जेरुजाल्या. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवटाचे आडांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदोव केल्यात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी को जेरुजाल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्ल्या सवस्काय आनी पुश्ट गंव दिवन तो तुका दादोशी कोत्ता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुडसुडीत ताजो सोबद परगट जाता. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी को जेरुजाल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत कोत्ता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी को जेरुजाल्या. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorvesporak, sui sui.
Zui Sorvespora, Zui Zui. Zui Sorvespora, Zui Sorvespora, Zui Sorvespora, Zui Zui. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. Zui Sorvespora, Zui Zui. Zui Sorvespora, Zui Zui. Zui Sorvespora, Zui Sorvespora, Zui Sorvespora, Zui Zui. सोळीसपोत तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शीस जेरुसल्याक चडून वेताले. जेजू ताचे फुडें चलतालो. ते गाबोल्ले आनी फाटल्यान वेताले ते भेले. 12 जाणांक नव्यान कुशीन व्हरून आपणाक घडचें आसा ते विशीं अशें तांकां सांगूंक लागलो. पळयात, आमी जेरुसल्याक चडून वेता आनी मनशाच्या पुताक महायाज्ञिकाच्या आनी दोम शास्त्रीच्या हातान घालतले. ते ताका मन्नाचें फर्मोण मागतले आनी ताका वेद्याशी यादीन दितले आनी ते ताच्यो मस्कोऱ्यो कोत्तले, ताचे थिंपी उडयतले, ताका जेरमोण दितले आनी जिवेशी मागतले आनी 3 दिसां उपरांत तो पुनून जिवन जातलो. सबिदाचो पूत जाकोब आनी जुआंव ताचे सोरशे आयले. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुवें आमकां एक उपकार केल्लो आमकां जाय. ताणें ताका म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, तुज्या वैभवान एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून ताका म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवंक जायत, वो हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमच्यान घेवंक जायत मू? ताणें ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमी पेतल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्याक वा दाव्याक हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना. तें निर्मलेलें आसा तांकांच. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंचेर तिडले. देखून तांकां आपणास अशीं आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, वेद्याश्रम मदें ताचे अधिकारी म्हणलेले आपली पदवी ताचेर जबरदस्तेन चलयतात आनी ताचे वडील आपली सत्या ताचेर दाखयतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो, धर एक मनीस जल्माक येता. हो मनशाचो जल्माचो दीस, संवसारी जल्माचो दीस. खेरीत भाशेन एक क्रिस्ती मनीस पोत्तून जल्मता पयच नाना दिसा आनी जेन्ना पोत्तून जल्मता रिबॉर्न म्हणटा. पोत्तून जल्मता क्रिस्ताक जल्मता, पयच सुबेचो वांगडी जाता आनी हो नवो सोल, अ न्यू बिगिनींग, अ रिबॉर्न. आनी ह्या वरवीं सोडवणेच्या इतिहासान तो वांटो घेता आनी हीच सोडवणेच्या इतिहासाची पावलां तो चलता. जाल्यार आमी क्रिस्तांत पोत्तून जल्मता पळय तो एकाच दिसाचो समारंभ न्हय, पूण आख्ख्या जिविताची यात्रा. पावलार पावल आमी मारून
हे यात्रेंत आमी वांटो घेता आनी शेकी सासणाच्या ठिकाणाक आमी पावता. आनी हीच कल्पना आयचे पयले वाचप भाग्योन पेद्रू आपणाचे चिटेन आमकां पोश्टपणी दाखोळ कोत्ता. आनी दाखोळ कोत्तना तो एरीत भाशेन आमच्या मनान आनी काळजांत रिगोयता की हो जोल्म नवो जोल्म रिबॉर्न जाण आसा एक खाशेलो कित्याक लागोन, कित्याक जेजून आमकां हो दिला. आनी कसो दिला? आपणाच्या रोगता वरवीं. ताणें आपणाचे रोगत वारोयले आमचे सोडवणे पासत. जाल्यार साल्वेशन इज अ प्रोसेस, इज नॉट अ वन डे सेलिब्रेशन. पयसनान एका दिसाचो समारंभ न्हय, पूण आख्या जिविताची चाल. प्रितीच्या भयणी भावनो आनी दुबावेरेत आख्या जिविताची चाल तो जाल्यार त्याच जेजूचे नदर मारून आमची पावलां भावार्थाची पावलां मारूंक गरजेचें. आनी ही भावार्थाची पावलां मारतना कितें गरजेचें काय? सेवा. आनी हेच की जेजू शिवोटमनान पोश्टपणी आमकां दाखोळ कोत्ता. जाल्यार एक फावटी एक फामाद मिशनार जो चायना गांवांत जायतो वावर केलेलो जेम्स हडसन टेलर. जेम्स हडसन टेलर फामाद जायतो वावर केलेलो. थंयचो जायते संस्था ताणें घडलेल्यो. पळय तेन्ना ह्या मिशनराक ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न ताका थंयसर आमंत्रण दितात. आनी जेन्ना तो थंयसर आमंत्रण स्विकार करून थंयसर वेता पळय तेन्ना थंयसर आपयलेलो मनीस थंयसर मायकाशी वेता आनी ताका म्हणटा, वी हॅव अ इलस्ट्रियस गेस्ट अमांग अस. व्हडलो फामाद फांकी सोयरो आमचे मदें आसा. पळय तेन्ना एकटोच जेम्स हडसन टेलर थंयसर वेता आनी म्हणटा, डियर फ्रेंड्स, आय एम अ सिंपल सर्वंट ऑफ इलस्ट्रियस मास्टर जीसस क्राइस्ट. प्रितीच्या भयणी भावनो, तो म्हणटा, हांव सादो चाकोर महान गुरूचो जेजू क्रिस्ताचो. प्रितीच्या भयणी भावनो, सारक्या साद्या उतरांनी सगळ्या लोकांक तो पाचारता. जाल्यार उपरांत जेन्ना तो न्हिदूंक वेता पळय तेन्ना जे कुवाट्टान दोग जाण रुमान ते दोग जाण रावतालो, तो आनी एक तरणाटो भुरगो. आनी हो तरणाटो भुरगो तिच्या रुमान भितर सरतना ताचे मोचे मेळे जाल्लेले सूज जाल्लेले तो भायर दोत्ता भितर येता. आनी जेन्ना हो तरणाटो भुरगो सकाळीं उठ्ठा तो जाल्यार तो पळयता ताचे मोचे नितो केल्लेले, बरे पॉलिश मारलेले, बुटांक पॉलिश मारलेले, सारके चकचकीत केल्लेले. ते कोणें केल्लेले गाय? रातचे जेन्ना हो तरणाटो न्हिदलोलो पळय तेन्ना जेम्स हडसन टेलर ताणें व्हडलो फामाद मिशनार ताणें ताचे मोचे नितो करून थंयसर ताका दवरलेले. एकलो सादो मिशनार चायना गांवांत काम करपी आपणाच्या जिवितांतल्यान आपणाच्या चालींतल्यान जेजूक गोंय जाता. हेंच गोंय सांग आमकां उलो कोत्ता. कोण पयलो जांक सोदीत आनी दुसऱ्याचो चाकोर जावंक गरजेचें. प्रितीच्या भयणी भावनो, जाल्यार हीच सोडवणेची यात्रा आमी चलतना आनी सासणाच्या जिविताची रोस्त आमी दवरतना जाल्यार 3 वस्तू गरजेच्यो ज्यो आमकां सासणांक तोखतल्यो वस्तू. पयली जाण आसा सबमिशन टू गॉड्स वील. देवाच्या उतराक खालती रावप, देवाचें उतर पाळप. हेंच कितें जेजून केलें. दुसरी वस्त सर्वीस टू फेलो ह्युमन बींग. दुसऱ्यांची सेवा करूंक, मनशाची सेवा करप, तांकां पावप. आनी तिसरी कमांडमेंट ऑफ जीसस, जेजूची याज्ञा. आनी आमी जाणो ही याज्ञा म्हणल्यार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. ह्यो तिनूय वस्तू सासणांक तोखतल्यो वस्तू. आनी ह्यो तिनूय वस्तू दर एका क्रिस्ती मनशान आपणावंक गरजेचें. आनी जेन्ना ह्यो आमी आपणायता, आमच्या जिवितांत पाळटा, तेन्ना दुबावेरेत ही यात्रा, संवसारी यात्रा सालोमती आमकां सासणाच्या जिविताक पावयता. हेंच करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. C2. आमची बोडे Ordana
Kolungkus Dakarus Doyal Baba Mój moga Dacie vorbi am campus. Doyal Baba Mój moga Dacie vorbi am campus. Pavitratmya Devunie Dana amchi Sanskarcha Jezusovi Amtoyu Deva Karzak Avocha Jezusovi Amtoyu Deva Karzak Avocha. म्हज्या भयणी भावानो म्हजें तुमचें बलिदान सर परिदा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे हे तुमच्या घातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की भविष्याक सर्वेस्वर मानून घेवन काकूत सारा बापा तुजेर पात येवन तुका भेटोवनी खोदशाक हे वेदी बोटोनी आमी जमल्या. दया करून आमची पात कांबगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळे आमचे जिवीत नितोल निर्मोल जावं दी. आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. सुरेस्पोत तुमचे सवे आसूं आमची खाल जावं बारुया. सुरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सुरेस्परा पवित्र बाप्पा सोर परिदार आनी सासनाच्या देवा स्वर्ग खाली आनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तर महिमा वाकांटा. ताचे संगाती आमचे ताले मेलून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 Don Barazo, sorves por tu, Sorganizos arboleos, voi bova, Sorganizos arboleos, voi bova, o sorgi, tu caso di sol. Sorves por acina Sorves por acina o sorgi, tu caso di sol. बापा खरोच तूं पवितून सगळ्या पवितपणाची सोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात दनांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनच्या पासत ते वारोतेले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा
so good porgotuya. 소멸 지수 Ami hono kata Ani ekaw sitle pieta Ditle pati tu vui bovanesu Ami tuche moron burgota बापा ज्योच्या मनाचो आनी पुनोवन जेवणपणाचो मी भक्तीपणे उगडास कोत्ताव आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडणेची काल्स को समोर पिताव तुजे मुखार योगांची सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका तीन वाचताव आनी जेजूची कोड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पयत आत्म्या उर्मी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सोरेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनोवन जेवणपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी त्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसरीत मुखार मोल पोलोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागताव आंकवार मारे देवाची माई सांगाती बागयोन जुजे तिच्या पोती सांगाती बागयोन दोदुता बागयोन तुजे वास आनी सोर काली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताच्या संगाताची महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदीदार बापा सर्वंतनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक Amen. आमच्या सुरुंदराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां घोस आनी आमकां तायनीन पडोवन घेवं नाका पूण वायरांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायरांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुनंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरयताव तर आमकां उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आगनांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोतली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पयत सुबेच्या बाटाचेर दिश्ट घाल आनी गोशेपण म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोम्या आसूं तुमचे सौम्य आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुमचे भितर अशें म्हाका पावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Shakai ulasu moje bitor jieta mosode moje bitor jieta mosode jivon Jesus Bukelo mosotmo Virungelo chivmoso Ailo Jesu Devtaru Apun moso pransalo Ailo Jesu
देवतारो आपूण म्हजो प्राण जालो ओकम्या म्हज्या गायोनको खुशालकाय उल्लासो म्हजे भितर जियेता म्हजो देव म्हजे भितर जियेता म्हजो देव जीवन जेजू दानेले म्हजे काळीज शीतळ उदकाक रावताले सुके बोयचे पडलो पावस काळीज जाले दादोशी सुके बोयचे पडलो पावस काळीज जाले दादोशी ओकम्या म्हज्या गायोनको खुशालकाय उल्लासो म्हजे भितर जियेता म्हजो देव म्हजे भितर जियेता म्हजो देव जीवन जेजू प्रार्थूया. काकुत्सर बाप्पा सोडून दितोल्या ढेण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशेंच ह्या जेवणा वरवीं स्वर्गांत तुज्या सासणाच्या सुखांत दोयेन आमकां वांटो दी आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सुरेस्पोत तुमचे सव्या आसूं आनी सोरपरिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. T29. Sodanza dar tuzo Zaushewu ya magliaco Utan duka kelai diku Adaras robat kianco Sodat zaito ala shiro Imahe amka tuzo Sodat zaito ala shiro Imahe amka tuzo